वेळी माझे कौतुक करता की ताणें ही संकल्पना म्हणजे ताणें पळय ऑब्जर्व केलें म्हणजे नुस्तेकारांचे आनी त्यामुळे कितें कितें जाय ताणें बारीकसाण देखून पळयतकच की त्या प्रमाणे आपल्याक जशें जाय तशा तरेचें कीट तयार करून ताणें घेतलें आनी आज संपूर्ण गोवाभर 100 कीट ह्या वर्साक दिवपाचो तांचो टार्गेट आसा आनी तो टार्गेट तांकां एचीव करपाचो आसा आनी तातूंत की ज्या तरेन आमी नुस्तेकार आसतना पळयता पळय आमी 4 रस्त्यार बसता मार्केटांत बसता त्यामुळे पुला कडेन सकयल बसता म्हटलें कांय दिसना तें आमकां मायन्यूट ताणें विचार केला आनी त्यामुळे ज्या तरेचें कीट आमकां मेळटलें ताचो उपयोग आमी सगळ्यांनी करचो आनी जेणे करून फिशरीज खातें जें आसा गोंय सरकार जें आसा ते अशा तरेच्या बारीक बारीक गजालींचेर विचार करून जो आसा न्ही आमच्या फिशरीज भयणीच्यो संवेदना भावना सगळ्यो समजून घेवपाचें काम करता म्हणून हांव अक्षरशा तांचें कौतुक करता म्हाका दिसता आतां दुर्देश बाबान सांगलें की म्हजे पेक्षा कसं फिशरीज डिपार्टमेंटा संदर्भांत कसं न्ही हांगा दिवाकर भाव आसा म्हाका बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे गेली अनेक वर्सां पळयता म्हणजे म्हाका जर कोणी विचारलें शेती संदर्भांत विचारल्यार हांव बऱ्यापैकी सांगूंक शकता म्हाका जर कोणी विचारलें दुदा संदर्भांत विचारलें न्ही म्हाका बऱ्यापैकी सांगूंक शकता कारण हांव एग्रिकल्चर मंत्री आसलो अनेक स्किमी हांवें स्वता केल्ल्यो आनी त्यामुळे पूर्ण डिटेलान म्हाका म्हायती आसा सगळं त्यामुळे दिवाकर बाब बाकी सगळे तुम्ही खूब रितीन काम करता खूब जण काम करतले म्हणजे आतांच आनी सबसिडी जी स्कीम आसा न्ही त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर दिलीप मुखर्जी आसतलो बरेच जण जे आसा न्ही ते ही एप्लिकेशनां भरप आनी तांकां सादारणसो ऑफ सिजनाक जे आसा न्ही 4-4.5 तांकां मेळप ही गजाल ते करून दिताले म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे नुस्त्या विचार केलो जाल्यार आमी म्हणजे एक बरो जोडधंदो जावंक शकता ह्या संदर्भांत आमी विचार करपाची गरज आसा केवळ समुद्राच्या देगेर आसा ताणेंच नुस्तें करपाक जाय अशें ना आतां एक नवीन तांची कन्सेप्ट आसा केस कन्सेप्ट जो आसा तो समजा आमचे जर डॅम आसा आमचे डॅम आसा किंवा बाकी म्हणजे गावणे डॅम आसा किंवा आमचो चापोली डॅम आसा ह्या डॅमाचेर सुद्दां जे आसा न्ही अशें कम्युनिटी कन्सेप्टाच्या आदाराचेर जर 4 जाण 5 जाण जर फुडें जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे तातूंत एकच गजाल म्हणजे पयलीं म्हाका कोण सांगतलो की गोड्या उदकाचें नुस्तें आसा न्ही तें ताका हांगा बरो असो गिरायक ना अशें म्हणटाले म्हणजे ताची डिमांड जो आसा न्ही तो म्हणजे ते खाणारे वेगळेच लोक आसता हांगा सुद्दां ते काणकोणांत ते म्हणजे दिल्ली किंवा नॉर्थन स्टेटीक आसपी जे लोक आसा न्ही UP बिहार बी आसा न्ही ते लोक हांगा म्हणजे गोंयाक सुद्दां ते त्या म्हणजे आमचे नुस्त्याचेर न्ही दर्याच्या नुस्त्याचेर न्ही तांकां तें नुस्तें आवडटा म्हणजे हाजो विचार करून आसा न्ही की हॉटेलां आसतलें बाकी सगळें आसा न्ही ताजेर एक गंभीरपणे चंद्रकांत आनी बाकी सगळ्यांनी म्हणजे म्हायती जर आमकां केन्ना जर दिली आसत जाल्यार आमी दोनी डॅमाचो उपयोग जो आसा न्ही गोडें नुस्तें म्हणजे कटला आनी कितें राहू हे सगळें नुस्तें आसा न्ही ते आमी पैदास करूंक शकतले आनी जेणे करून म्हणजे तें सुद्दां एक बरें उत्पन्नाचें साधन आसा अशा प्रकारची गजाली आमकां करपाची गरज आसा त्याच विचार आमी करुया आनी ह्या वेळाचेर हांव सांगात की आतां सगळ्यांनी सांगलें की ऑक्सिजना नंतर की तुमी आमकां म्हणजे बरें चमचमीत नुस्तें देणारें आनी म्हाका तें सामकें फ्रेश नुस्तें आवडटा हाका सांगता हांव आमच्या विजयाक सांगता खंय आसूं दी खंय सोदून बारीक करमट जरी आसून चलता पूण तें फ्रेश नुस्तें धरून हाडना धरून ह्या वेगळ्या मेळटा तें सगळें आनी त्यामुळे ताजो अनुभव हांव घेता आनी त्यामुळे टिचरीन सांगता तशें की हांवूय तसो म्हणजे नुस्त्याचो हें म्हणटा तसो म्हणजे खवय्या आनी तातूंत म्हाका सांग कोरोना वेळाचेर सुद्दां आमकां केन्नाच नुस्तें कमी पडलें ना कारण कोणी समजा ह्या वाटेन सगळ्यांक कोण ना कोण गेले सुद्दां न्ही एक कितलीशी कश्टी ताणें म्हाका दवरली आनी ते सकाळ ते हाडून ते अशेंच अकलांक वताले कोरोना काळा भितर म्हणजे दारां लावन उरताले लायताले आनी फोन करताले सर तुका नुस्तें लावन दवरता म्हणजे ह्यो सगळ्यो अनुभव आमी घेतलेले आसा त्यामुळे म्हणजे जेन्ना वेळाचेर हें कीट दिता त्या कीट दिवपाचो विशय आयलो आनी आमच्या काणकोणच्या सगळ्या भयणीक मेळपाक जाय काय नाका मेळपाक जाय नाका मेळपाक जाय म्हजी अपेक्षा म्हजे अंदाज आसा सादारणशे साळेरी पासून हांगा पर्यंत आमी 100 जाण तरी आसा चड आसा
चड आसा मला सांग चड आसा चड ठिकाणी म्हणजे ॲटलिस्ट आणि 100 आणि आमकां जो आमी जे 100 मागले आसा न्ही तातले 42 म्हणजे सादारणशे आमकां 58 आमकां आपल्यानी मागूं येता सांगा दिता मरे आमकां आं म्हणजे हांव परत कितें सांगता तुमकां तुमकां मेळटलेच पूण तुमकां ज्या लोकांक जाय पळय न्ही तांणी ताबडतोब 58 जाले नंतर आमी 60 जावचे ना 100 चड सांगली गोंयभरांत तांकां 1000 आसा 1000 आसा म्हणजे ती आमकां आमच्या वाट्याक 100 म्हळ्यार चड जाला चड जातली म्हणजे केन्ना पयली पळय येता पळय ते तांगेले चड मेळटा म्हणून हांव पयली पयली पळय येता पळय तांकां चड मेळटा मागीर शेवटी ते वाट्याक कांय पडत ना ते कितें तालुक्या भितर आमी साळेरी पण आमच्याच भावनी ते साळेरी सुद्दां आसा न्ही की कनेक्टिविटी आसा तशें कांय ना साळेकरांक मेळचे आनी त्या दृश्टीन आतां तुमी आतां साळेरीचें आसा म्हणजे आमी साळेरी पासून जे आसा हांगा पर्यंत आसा आमी 100 म्हणटा त्यामुळे ताबडतोब आज जसो कार्यक्रम केला पळय आनी परत आमगे 15 दिसांनी कार्यक्रम करपाची संदी तुमी दिवची दिता न्ही सांगता न्ही ॲटलिस्ट परत घेवपाक आसा नाजाल्यार आमी परत आमी येता तेन्ना सांगता पूण फॉर्म भरून दवरात की जेन्ना किट येतली आसा न्ही त्या वेळाचेर आमी दिवपाची वेवस्था करता तुजें नांव कितें? लक्ष्मी सरवणकर. आयज तुमकां आयज आमकां किट दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद तुमकां. पिछले देशाच्या अशेंच कितें असलें आमकां येवपाचें आनी सांगपाचें तेंच्यांनी कितें मदत करपाची. आमी पावसान हेतू बसता पळय वतान बितान आनी आमगे मार्केट बी बांदपा तें बरें करून बांदपाचें आनी आमकां फक्त टॉयलेटीचो बेजार जाता तो मातसो हेमी करपाचो सारको करून. ह्या किटा भितर कितें कितें दिलें तुमकां? आमकां किटा बद्दल बकेट एक हा पोळी एक हा बॉक्स एक हा आनी सुरी हा काय खबर ना इस्टूल एक हा बसपाचें सुरी हा ना तेंच्यांनी सुरी घालता म्हणले घातली ना घातलें ना हय सुरी घालता म्हणली आमकां थिंगा पणजे सांगले ते आतां घातले ना नो प्रॉब्लम आनी वयल्यान छत्री बी ना छत्री बी सांगली हय छत्री बी घालता म्हणले पूण आमी घातला आतां फाटल्यान येवपा काय खबर ना आमकां पूण पळयता कितली लोकां सुमार मेळ्ळी तुमकां? आमकां कितली लोकां मेळ 22 लोकां मेळ्ळे आहा. आनी मिनिस्टरान कितें सांगलें तुमकां? 42 आयज तुमी किट वाटल्या त्या संदर्भान डिटेल सांग पळोवया. म्हजें नांव लोकेश मळीक हांव फिशरी सर्वेयर म्हणून काणकोण ब्लॉकाक काम करता. आज जी किट वाटल्या पळय ती एक नुस्तेकारांक एक मदत म्हणून मानल्या. किट कशी वापरप ती हायजिनीक कंडिशनाक कशी दवरप तुमचें नुस्तें तें किट तुमकां हेल्प आवट करतलें की तुमचें नुस्तें तुमी हायजिनीक कंडिशनाक कशें दवरूं शकता. आनी हे स्टेनलेस स्टील असले कारणान तें बरें उपेगी पडटलें. जर प्लास्टीक आसलें जाल्यार तें मायक्रो प्लास्टीक कटआउट जावन तें पोटां वचूंक शकता म्हणून आमी तें स्टेनलेस स्टील दिले कडेन आसा. तशेंच स्टूल दिले कडेन आसा जितून तुमी एक पॉकेट दिले कडेन तुमी पयशे दवरूं शकता आनी बारीक बसपा खातीर स्टेनलेस स्टील ते स्टूल दिले कडेन आसा जे खूब वर्सां मागीर उरतले. तशीच एक क्रेट दिले कडेन आसा जी क्रेट तुमी रेगुलर वापरूं शकता. आनी अशें करून हें सामान जें आसा तें ऑलमोस्ट एक 9,500 सामान तें तुमकां 910 रुपया मेळटा. हांव चंद्रकांत वेळीप डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज. सो आज आमी हो कार्यक्रम आसतो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजा थ्रू केल्लो आहा आनी ह्या कार्यक्रमा अंडर आमी किट्स जी नुस्तेकार आमची जी वेंडर आहा आमी दिल्ली आहा. सो तुमी पयली आसतली किट्स तितून आमचे कडेन एक प्लॅटफॉर्म दिला आमी एक स्टूल दिला आनी तशें क्रेट आहा आनी ते 5 आयटम आमी दिल्ले आहा. सो जशे फिशरमॅनाचो आमकां जशी तेंची रिक्वेस्ट केलें तशें आमी ती किट्स केली आनी 10,000 किट्स युनीट कॉस्ट धरलो आमी आनी तितूंतल्यान आमी तेंच्यांनी
₹910 पेड करून ही किट्स घेवची. म्हणजे 10,000ची टोटल खर्च आहा तो तुमी 900 रुपयान दिला. 910 पूण म्हाका एक सांग तुमी आतां म्हणला की तितून सुरी आनी सत्री ना आमी जेन्ना आमी टेंडर केल्ले ते 5 आयटम टेंडर केल्ले. सो तेच जे आयटम आमी टेंडर केल्ले तेच आमी तांकां दिल्ले आहा. गोंयभर तुमी आतां कितली लोकांक सुमार सध्या आमी फर्स्ट फेजीचेर आमी 500 घेतलेले आहा. सो तसो रिक्वेस्ट येता तसो आमी फुडें आनी लोकांक दितले. जी फिशरमॅन रजिस्टर आहा तांकां तुमी दितले. ज्या लोकां कडेन आमचे कडेन फीश वेंडर कार्ड म्हण दिल्ले आसा आमी, ज्या लोकां कडेन फीश वेंडर कार्ड दिल्ले आहा आतां तेमकां सगळ्यांनी अप्लाय करचें आनी आमचे कडेन किट घेवचें. काणकोणच्या मच्छीमारी समाजाक किट वाटल्या जातून नुस्तें विकपा खातीर ज्यो साधनां लागता ते विकला. डिटेल सांगता मातशें. आज आम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचे फिशरीज नुस्तें विकपी ज्यो आमचे भयणी आसा तांकां कीट दिवपाचे सुरू कार्यक्रम आसा. आमी आज जवळ जवळ 42 कीट आमी आमच्या सगळ्या भयणी दिल्ले आसा. म्हणजे डिपार्टमेंटाचो कन्सेप्ट जो आसा की आमकां नुस्तें घेवपी लोक आसा, नुस्तें खावपी लोक आसा तांकां बरें नुस्तें मेळचें आनी त्याच बरोबर ती विकपी जी भयण आसा ती तिजें सगळें हायजिनीक कंडिशन बरें आसचें असो विचार करून आसा न्ही फिशरीज डिपार्टमेंटान हें सगळें कन्सेप्ट घातलो. आनी आज म्हणजे खरें म्हळ्यार डिपार्टमेंटाचें आमी कौतुक करता कारण कांय अधिकाऱ्याच्या तकल्यांक हो विशय आयलो आनी तो प्रत्यक्ष तातूंत स्किमी भितर तातूंत स्कीम ड्राफ्ट केली आनी ताची अंमलबजावणी आज केली. त्यामुळे फिशरीज खात्याचे अधिकारी आसा ताचे सबंद गोंयभर तुमी दितली सर. गोंयभर आज गोंयभर 1000 कीट ह्या स्किमीच्या अंतर्गत दिवपाचो तरतूद आसा आनी त्याचमुळे हांवें सांगलें आसा की आज 42 कीट दितले. सादारणशे आमचे 100-120 आमच्यो फिशरीज भयणी आसा, नुस्तें भयणी आसा तांकांय त्यो दिवच्यो अशा पक्षान. त्यामुळे आज पयलो फेज जाल्लो आसा. दुसऱ्या फेजीक त्या भयणीक जे नुस्तें विकपी आसा तांचे आमी म्हणजे हायजिनीक कंडिशन बरें दवरचें आनी लोकांक बरें नुस्तें विकचें अशा अपेक्षा. थँक्यू.